नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत येवकार. हांव सुशांत कुंकळकर आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकर हे आमी तुमकां साश्टींतल्यो ह्यो खबरी घेवन आयल्यात. आनी सगळ्याक पयलीं ज्या दिसा अलेक्स सिकेरा हांणी मंत्री पदाचो सोपूत घेतलो त्याच दिसा आमी केल्ले ते चर्चेक आमी सांगिल्लें की अलेक्स सिकेराक ह्या फावटी तो बोरयेचो पूल आसा तो त्रास दिवपाचो आसा. तो PWD मिनिस्टर आसूं किंवा कोणूय आसूं ताका तो त्रास दिवपाचो ना. आज तें खरें जालां. आज थंय ते बोरयेचे ते लोटली जो सातवो जो तांचो पर्याय आशिल्लो थंय जे PWDचे आनी कन्सल्टंट एजन्सीचे ते इंजिनियर पळोवपाक आयले आनी तेन्ना लोकांनी तांकां सांगलें की आमकां ते पर्याय किंवा नाका हे आमकां रस्तोच नाका. हांगा सॉरी आमकां पुलूच नाका आनीक हो आमी पूल कसोच करपाक दिवपाचो ना. तांचें आनी एक हें म्हणणें आसा की ते पळय तांगेली एक हें आशिल्लो की तो पूल आसा बोरयेचो. हे म्हणटात की बोरयेचो पूल आसा तो वीक जाला आनी ताका लागून अल्टरनेटीव पूल घालपाक जाय. ते म्हणटात हे लोटलेचे लोक म्हणटात की जंय पूल आसा थंयच नवो पूल बांदप. आनी थंयचे शेतकार म्हणटात की आमी आमची जमीन कितली दिवपाची. आमी पुला खातीर दिली, आमी तो पायपलायन त्या पुला खातीर ताका दिली, बाकी ते रॅम्प बांदपाक ताका आमची जमीन दिली आनी आतां परत एकदां आमकां कित्याक असो एक एकंदरूच हें आसा. आनीक अशें दिसता की परत हो प्रोजेक्ट हातूंत पडपाचो आसा. थंयच्या लोकांचें कितें हें आसा कितें म्हळ्यार लोक आतां पयलीं साकून पेटून उठिल्ले ताणें ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा घेतिल्ली, मोर्चाय काडिल्लो. ताजे नंतर जे घडामोडी घडल्यो तातूंत भितर अलेक्स सिकेरा मिनिस्टर जालो. मिनिस्टर जातकीर ते लोक वचून मिनिस्टर जावचे पयलीं ताका मेळ्ळे आनी जातकीरय मेळ्ळे. तो म्हणटा पर्याय खूब आसात. ताजे नंतर PWDचे चीफ इंजिनियरा कडेन तांची मिटींग जाली आनीक पर्यायाचे विचार चालू आसा. अजून अलेक्स सिकेरा तशेंच म्हणटात की पर्यायाचे आयज जेन्ना ते पळोवणी करपाक गेले तांणी तांकां आडायले. लोकांनी सगळ्यांनी आडायतकीर ते आतां ते अशें हाजेर पावल्यात की आमकां नाकाच, पूलच नाका. हय. आनी सुभाष शिरोडकर म्हणटालो की फकत 3 घरां वतात म्हणून. बरोबर. ते लोक म्हणटात जवळपास 45 घरां वतात. 45 घरां वतात. त्या भायर एक गांवची कपेल आसा तेय येता. हें अलेक्स सिकेरानी सांगिल्लें की घर वचना, घर कशी वचपाना आनी कमीत कमी जे हानी जातली जावं कितें तरी लँड एक्विजिशन जावन पूल जातलो ताका लागून आमी अशें करून पूल करतले. पूण ते लोकांचें आतां म्हणणें आसा की पूलच नाका आमकां. आतां दुसरें आसा, पूल जेन्ना बांदतलो तो स्टिल्टार सुद्दां बांदलो जाल्यार ताका वचपाक रस्तो करपाक जाय. सो रस्तो करतना थंय मातयेचो भराव घालपाक पडलो कारण तो हो एक खांबो जालो, हाजे मुखार खांब्याक म्हणल्यार माती व्हरपाक जाय. सो तुका रस्तो करूनच शेतांतल्यान व्हरचो पडटलो. आतां लोकांच्या मनाक तें आसा की स्टिल्टार जेन्ना व्हेलें तांच्या शेताक माती पडटली, स्टील सुद्दां करता जाल्यार ती माती घालूनच तुका मुखार वचपाक पडटलें. प्लस आनी एक तांचो हें आसा की हो जो पूल आसा तातूंतल्यान एक रस्तो सकयल लोटले देंवता आनी ते म्हणटात ताका लागून लोटले तर ट्रॅफिक वाडटलो. तो आम ताजो म्हणजे तूं मडगांव येतलो जाल्यार त्या हाका जावं परतो लोटली तसो वतलो ताका एक आम दवरिल्लो. त्या आमाचेर ताणें पयलीं जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्नाय ऑब्जेक्शन हाडिल्लें. मागीर तो त्या हांणी म्हणलें तुमकां जाय जाल्यार तो काडया आनी हें करया. पूण मडगांव येतना परतो जाय पडटाच तो जावं लोटली तूं वयर चडटलो जाल्यार जाय. आतां तांचें मेन हुस्को कितें, जो वेर्णा साकून जो रोड आयला, वेर्णा साकून जो इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान न्यू रोड केल्लो त्या रोडार म्हणटा ते तांकां भंय आसता कोळशाची ट्रान्सपोर्ट जातली आनी ताका लागून तांचे गांवचे जे नॅचरल हें आसात ते इबाड जातले, थंय पोल्युशन जातलें. हो तांचो मेन हुस्को आसा. ताका लागून ते अशें हाजेर पावल्यात की आमकां पूल नाका. आतां मुखार हें आसा की कशें तांकां सेटल करतले. एक्चुली आमकां मडगांवच्यान फोंडें वतना एक नवो रस्तो जाय, ट्रॅफीक जाम जाता आनी बोरये तर सामकी तुका जाम जाता. पूण हे लोकांक सामकी नाका म्हणल्यार ते नाकाच म्हणटात, कशेंच नाका म्हणटात. सो हाजेर आतां कसो मार्ग काडटलो हो फुडलो आतां पळोवपाची गजाल आसा. आज आनी एक पळय ही गजाल बोरयेचीच थंयच लागितली आसा आनी एक सामको सद्याक जो सगळे सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर सामको चर्चेचो विशय आसा तो म्हणटा तो बिबटो रस्त्या वयल्यान क्रॉस जाता. आनी हो बिबटो आजूच न्ही, एक फाटले 4-5 दीस त्या एरियेक भोंवता. वेगवेगळे विडियोज हे जाल्ले आसात, सोशल मिडियाचेर अपलोड जाल्ले आसात, ताजे लोकांची चर्चा जाता. एक हातूंत भितरलो सामको सगळ्याक हें म्हणटा तो बिबटे गांवांत येतातच कित्याक हो हाजेर. आनीक ते बंद जावपा खातीर आमचे सरकार किंवा पर्यावरण आसता कितें म्हणटा. आज तो नंदकुमार कामत हांणी एक हें केला व्हिडिओ पोस्ट हें केला. तातूंत म्हणटा तो तांकां हें मेळना, खावड मेळना आनी तांकां आतां तो म्हणटा की
वेल्यान हेलिकॉप्टरांतल्यान तांगे जे हेबिटेट आहा थंय मास उडोवचें अशें ह्याच लेवलाचेर वचून नाजाल्यार तो म्हणटा 2035 वचून गोंयांतल्यान बिबटेच ना जातले अशी ही परिस्थिती आसा. एकंदरीत जर बिबट्याले पयले आतां तूं खुबश्यो घडणुको वाडल्यात. आतां म्हणटा बिबटे आमगे गांवां आयले, बिबटे आमगे गांवां आयले. बिबटे येता कित्याक? हाजेर आतां म्हणल्यार विचार जावपाक जाय आशिल्लो. तुका दुसरें म्हणल्यार तुज्यान हांव सांगता, फाटलीं कांय वर्सां भितर जे आमचे राय एलेक्स सिक्वेराले घर आसा थंयच्यान तो सकयल बोरयेचो स्ट्रेच म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 2-3 बिबटे गाडयेक आपटून मेल्यात, रस्त्यार दिसल्यात. आतां हे येता कित्याक? आतां तुका जर रायचोच विचार केलो, रायचे फाटल्यान वयर सगळो डोंगर आसा, तो लोटलेच्यान तुका सारको ती रेंज पावल्या. आतां थंय खुबशें डिफॉरेस्टेशन जाल्लें आसा त्या एरियेक, हिल कटींग जाल्लें आसा. सो तांचे जे हॅबिटाट आसा हें दुखवल्लें आसा, तांचे हॅबिटाट ना जाल्लें आसा. हाजे बरोबर जेन्ना हिल कटींग बी जाता तेन्ना ते उदकाचे जे हें असतात ते उदकाचे झरे ना जातात. सो तांकां ऑप्शन नासता की तांकां ते एक जनावर ते मुखेल जनावर तें ताका काय सांगपा म्हणटा पावतलें सांगा. आतां तूं बोरयेचो जर पळयलो, बोरये आमी पुलार जर पावलो पयलीं रान दिसतालें मुखार तुका. आतां थंय वयर डोंगरार घर जाल्या सगळीं, दोंगर कट जाला. ती केस एक तो कितें बांदपाची आशिल्ली ती केस कोर्टाक पडून मागीर तें स्टॉप जालां. तो जो तांचो हें आशिल्लो रान जें आशिल्लें तें खुबशे प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान कट जालां. आनी जनावर येवपाचें मेन कारण नंदकुमार कामत सांगता तें एकदम बरोबर आसा. मेन कारण म्हणजे तांची जर चेन आमी डिस्टर्ब केली, ती चेन ते खंयच्यान तरी हांगा पावतलेच. कांय एक 5 वर्सां फाटीं एकदां बिबटो हांगा तुगेलो दवर्ले एक घरांत घुशिल्लो, तुका याद आसतलें कळ्ळें न्ही तुका. आतां अशें ही एरिया तूं म्हणटा ही सगळी ही जी एरिया आसा, दवर्ली जावं, लोटली जावं, राय जावं, ही सगळी जी एरिया आसा दॅट इज हॅबिटेट ऑफ द लेपर्ड्स आनी सगळीं जनावरांची. बाकी अशी खुबशी साळ सुद्दां थंय रस्त्यार एकदां आपटून हें जाल्ली. म्हणजे तूं जो हें आसा न्ही तांचे आमी खुबशे डिस्ट्रक्शन चालू आसा आमचे नेचराचे भितर. आनी जे आमी आतां तांचे हातूंत पावतात ते आमच्या हातूंत येनात. आमी तांच्या हातूंत पावतात म्हूण तांकां फोर्सिबली ऑप्शन नासतना हांगा येवचें पडटा कारण उदकाक लागून. आनी हांगा मागीर तुका पाळीव कुत्रे आसतले, केपें साकून जो आमच्या पर्वताचेर जेन्ना लोकांनी भितर वचून ते बांबू मारपाक स्टार्ट केले, हें केलें, ते बिबटे सकयल येवन तांकां उदक लागून ते काराळे कॅनलार येताले. आनी असो रस्तो क्रॉस करून म्हणून आतां करता तसो फक्त रातचे येताले म्हण लोकांक कळना आशिल्लें. तातूंत भितर खुबशे ते फासाक सुद्दां ओडकून 2-3 बिबटे हे जाल्ले आसात. सो हो एक व्हेरी कन्सर्न इश्यू. आनी हाजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी लोकांनी मेन म्हणजे लोकांनी विचार करपाक जाय हाजेर. आमी तांचे हातूंत वतात, ते आमच्या हातूंत येनात. हें मेन पॉयंट सांगपाचें म्हणल्यार. आनी आतां आमकां खंय तरी चिंतपाक जाय की नेचराचो आमी प्रोटेक्शन कशें करतले. म्हणजे फाल्यां तें उदक, तेंच झऱ्याचें उदक हांगेर सकयल येतलें आनी तें आमचे बांयक येतलें आनी तें आमी जर तें जर हें केलें जाल्यार आमकांय उदक ना जातलें खंय तरी. सो आज आनी एक असोच इश्यू जाला जो लोकां कडेन कन्सर्न असो आसा. तो म्हणटा तो संसड्याचेर जे कब्रस्तान येता थंय आज तांचे डिमार्केशन करपा खातीर, तांचे बाउंड्रीज डिमार्क करपा खातीर आज हे येयले आनी थंय तेचे राय फाब्रिकाचे आनी तांकां आडायल्या. ते म्हणटात की पयलीं तुमी तुमचे बाउंड्रीज सारक्यो करात, मागीर आमचे. आनी तांगेलें हें आसा की आमी आमच्या प्रॉपर्टीक तुमकां येवपाक दिवचें ना, आमच्या प्रॉपर्टींतली एक झाड तुमकां मारपाक दिवचें. सो हाजेर कितें नवो आतां संघर्श जावपाक शकता. कारण एक हें आसा की मुस्लीम जे समाज आसा तांकां कब्रस्तान जाय, तांकां कब्रस्तान मेळपाक जाय आनी वता कितलो तरी वर्सांचो आनी तांकां फकत तशेंच म्हळ्यार फुटबॉला भशेन हो एक खोटमान त्या वटेन वता, त्या खोटमान ह्या वटेन, अशी तांची अवस्था जाल्ली आसा. हांव दिता तूं दिना ना, हांव हांगा आडावन दवरता अशें करून ते आतां इतलीं वर्सां. हाजे पयलीं म्हाका दिसता कलेक्टरान जेन्ना बिल्डींग हांगा आशिल्ली तेन्ना सुद्दां ते साखळी उपोशण केल्लें तांणी की आमकां जाय म्हण. मागीर तांकां आश्वासनां दिवन अशें 4 कडेन बदलले जागो. बरोबर, जागो बदललो, खारवनार पावले, थंयच्यान परते आतां संसड्यार पावले. आतां थंय अशी परिस्थिती आसा. फाटल्या दिसान जेन्ना अधिकारी गेल्ले तेन्ना संसड्याचेर जे हें आसा मेन जागो डिमार्केट केलो सारको वयर दोंगराचेर आसा. आतां थंय कब्रस्तान बांदतलें. आतां फाब्रिका म्हणटा कितें, एक सायडीच्यान आमची आसा देखून, दुसरे कडच्यान राय, दुसरे सायडीच्यान आमचे बड्डेची कपेलाची शिमतरीची आसा. पूण तांकां वचपाक वाट ना. म्हणजे हांकां कळून आयलें की कब्रस्तानाक जर तूं फाल्यां कितें डेड बॉडी घेवन वतलो तुका लास्ट विधी करपाक जाल्यार तांकां वचपाक वाट ना. आतां ताका लागून वेगवेगळे पर्याय सोदतात. कोण म्हणटा पूल बांदया, कोण म्हणटा लिफ्ट करया. फाल्यां डेड बॉडी सुद्दां लिफ्टान व्हरपाची अशी परिस्थिती. आतां थंय जाल्लें कितें आसा, ते जे म्हणटात तुमी पयलीं बॉर्डर घालात.
मार्क करात. आमच्या हातूंतले एकूय झाड आमी मारपा दिवपाना. तुमी पयलीं सर्वे करात, तुमची बॉर्डर खंय आसा ती आमकां दाखयात, आमची बॉर्डर आमकां कळणी. हे सायडीच्यान तांचोय डिमांड तोच आसा. बोड्डेचे जे चॅपल आहा तेय म्हणटात आमकां आमची जमीन खंय एंड जाता ती दाखया पयलीं, आनी तुमची खंयच्यान स्टार्ट जाता ती पयलीं दाखयात. ताजे नंतर मुखाल्लें कितें तें तुमी करात. आमकां कब्रस्तान बांदपाक कांय हें ना, फक्त आमची जमनीचे भितर तुमी येवपाक जायना हें तांचो डिमांड आसा. सो एकंदरूच पळयत जाल्यार हे आमचें प्लॅनिंग आसा. तेन्ना सदांच म्हणटात ते हे सारकें प्लॅनिंग करतात काय कितें. एक म्हणटात ते जर रस्तो जर ना जाल्यार तांकां थंय जागो जर दिलो कित्याक, बरोबर. तर तांकां जागो दिलो जाल्यार रस्तो कित्याक एप्रोच रोड कित्याक दिवना, तर तेन्नाच ताजेर कित्याक तोडगो काडूंक ना. बरोबर. सो आतां तांगेले हे अशें जाल्यार हें की सगळें करतनाच पयलीं पळोवपाक जाय आशिल्लें खंयच्यान रस्तो आसा, म्हणजे काडून दी पर दी अशें मुस्लीम समाजाचो हे आसा की तांगे सद्या अवस्था न घरका न घाटका तसली जाल्ली आसा. जाल्ली आसा कब्रस्ताना खातीर. खबरस्तान हय तेच कारण हांगासरूय मडगांव कब्रस्तान कशें आसा तें हालत ताची पयली आसा. हय हय. आतां तांकां तें कोणाक लास्ट एक विधी जावचो बरे भशेन, थंय एक बरो जागो तांकां मेळचो खंय तरी, आनी इजी वे हें पयलीं पळोवपाक जाय आसलें की ताका रस्तो आसा रस्तो ना, आनी कॉम्प्लिकेशन आसा थंय कित्याक करपाक जाय निर्णय. ही सद्या परिस्थिती थंय हाजी जाल्ली आसा. सो ही एकंदरच साश्टीतली लोक म्हणटात की थोडे म्हणटात की लोक सगळेच ताका विरोध करतात हे करतात, पूण तशें ना. एक हेजेर पळयलें जाल्यार कारण जेन्ना प्लॅनिंग स्टार्ट जाता तेन्नाच जे उपाय घेवपाक जाय ते उपाय त्या टायमाचेर घेनात. ताका लागून ही फुडली सगळी मागीर कॉम्प्लिकेशन्स तयार जातात. सो खरें तर आमचे ऑथॉरिटीज आसा ताणें हाजेर पयलीं लक्ष घालपाक जाय की जे खंयचेय प्रकल्प आसले जाल्यार ताजे कितें ताका बाधा येवपाक शकता, ताका सोल्युशन कितें आसपाक जाय, हें सगळें तयार जातकीर तो प्रोजेक्ट फुडें हाडपाक जाय. तो जायना. आनी ह्याच परिस्थिती ह्याच फाटभुंयेचेर आज मडगांवच्या नगराध्यक्षान सांगलां की मडगांवचो मास्टर प्लॅन तयार म्हळ्यार हें करता ड्राफ्ट तयार केला आनी तो आतां रोखडोच मांडपाचो आसा. आमी इतलेंच मागतात अशी जी वेगवेगळे कडेन जी आडखळ येतात तशी मडगांवच्या मास्टर प्लॅनाक येवची न्ही, इतलीच आमची मागणी, इतलीच आमची इच्छा. ह्याच हाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.